नमस्कार, गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांती हेडलायन्स. कणकुंबी म्हादय पात्राच्या इन्स्पेक्शनाक गेल्ले आपाचे फुडारी आमदार एक्टिव्हिस्टांक ऑफिसरांनी आडायले. आप म्हणटात चल्लां ते पळयल्यार सगळ्यांनी एकठांय जावचें. म्हादयचेर बीजेपी डिफेन्सिव्ह केंद्राचो निर्णय चुकीचो. डीपीआर स्टे करूंक वयर मेरेन यत्न. गांवांतल्यान सयांची मोहीम. पंचायती पक्ष पावण्यार थाराव घेवन धाडटले प्रधानमंत्र्याक. कर्नाटकाक डीपीआराक दिल्ली एनओसी. राज्यसभेचो अपमान. स्टडी रिपोर्ट दिवंक तिनूय राज्यांक ऑगस्ट मेरेन प्राझ आसतना आदींच डीपीआर अप्रूव्ह करप सारकें न्ही, खासदार लुईजीन उलयलो. कर्नाटकात वेंचणुकेक बीजेपी काँग्रेस दोनूय राष्ट्रीय पक्षांचो म्हादय अजेंडा. म्हादय प्रकल्प काँग्रेसीचो सत्तेर येतनाच तडीक. 3000 कोटी मोडपाची तयारी. हुबळी सभेत सुर्जेवाला उलयलो. म्हादयचेर वर्सां भितर प्रकल्प उबो. टेंडर काडून म्हयन्या भितर काम सुरू. डीपीआराक केंद्राचो वावटो. गोंयचे कोत ना. कर्नाटकाचो WRD मंत्री करझोड पेटला. म्हादयचेर आर्जीत सिरियस. बीजेपी काँग्रेस कर्नाटक वेंचणुकेक म्हादय विकूंक उठल्यात. काँग्रेस विजयाची नाटकां. आर्जी मागता म्हादयचेर श्वेत पत्रिका. युनायटेड ऑपोजिशनांतल्यान कडेक. जमीन बळकावपाच्या केशींत धरिल्ले आरोपी राजकुमार मेथी आनी रॉयसन रॉड्रिग्स दोगूय जातात माफीचे साक्षीदार. म्हापश्या न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार दोगांयची जबानी. पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांचे आंदोलन चालू. सरकार आमदारा आड आवाज. मजगती कदंबाची मोपा एअरपोर्टावयल्यान बस सर्व्हिस. शेड्यूल जाहीर. बिरेस्तारा सावन मोपा विमान येरादारी सुरू. सनबर्नात आवाजाचे प्रदूषणाचे नेम मोडले. आवाज मर्यादित डेसिबलाच्या पार. तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली ना. हायकोर्टाची बडी. मंडळ आनी पुलिसां कडच्यान कोर्टान मागली जाप. आनी जाणट्या ड्रायव्हरांच्या गाडयांचेर लावंक रोटरी क्लब मिरामारच्या ई स्टिकर. येरादारी मंत्र्यान केले लॉन्चिंग. स्टिकराक अधिकृत मान्यताय दिवपाचेर विचार. खबरो विस्तारान. कणकुंबी म्हादयच्या पात्राचे इन्स्पेक्शनाक गेल्ले आपाचे फुडारी आमदारांक थंयच्या ऑफिसरांनी आडयले. वादावतीर पडले. ग्रुपात 2 आमदार आसा म्हणून कळनाफुडें ऑफिसर थंड पडले. म्हादय बचावाचो राजेंद्र केरकार आनी एक्टिव्हिस्टांक घेवन आपाच्या फुडाऱ्यांनी पात्राची भोंवडी केली. चल्लां ते पळयल्यार खंय सगळ्यांनी एक जावन कर्नाटकी कारवायो बंद करच्यो पडटल्यो. लेकिन इश्यू नहीं बनाया था. लेकिन छोड़ेगा नहीं. पहला डेजिग्नेशन दिखा. हम उसका डेजिग्नेशन दिखाए बिना नहीं जाएंगे. दे वर व्हेरी एरेगंट, रूड, बेश्टायले आमकां सांगले तुम्ही आमच्या कर्नाटकान येवन अशें कशें करपाक सोदता. आमी तांकां तांच्यो आयडी विचारल्यो जाल्यार तुमी आमच्या कर्नाटकान येवन आमकां आमच्यो आयडी कश्यो विचारूंक शकता. हाजेर वादावादी जाली. They tried to call the police, they tried to arrest until they realized की आमचे 2 MLA थंय आसा. मागीर शांत जाले, एपॉलॉजी दिली. पण जे आज थंय घडटा, जे थंय ज्या तरेन चालू आसा ते पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज टायम अक्रॉस पार्टी लायन्स वी कम टुगेदर अँड स्टॉप दीस. कर्नाटकाचे लोक म्हादय व्हरपाक पेटला तेन्ना सरकारान कोड करून लोकांक फटोवचे न्ही. थंय उदक साप्प सुकला. आमी थंय सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करून आयला म्हूण वेंजी उलयलो. सो जेन्ना इतली प्रेझेंट सध्या सिच्युएशन इतली बॅड आहा तेन्ना गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता हांगा
कोट करून म्हाका दिसता गोंयकारांक फोटो बांदूं जे यू टर्न मॅन क्रिएटेड यू टर्न आमी ते जाग्यार गेले आनी आमी फोटोय घातला तुमकां एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट ते उदक बंद करपाचो प्रयत्न आमी केलो म्हणजे आमी ल्हान ल्हान फातर आमी थिंगा मांडले धाकटोसो आमी पूल केलो मॅन मेड पूल एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट जे सरकारान करपा जाय आशिल्लें तेन्ना ताबडतोब पूण एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आमी धाकटो पूल केलो थिंगा सरकारान खंय म्हादयच्या पात्रांत कितले काम जाला ताचो स्टेटस दिवचो. गव्हर्मेंटान आयज कर्नाटकान हें म्हादय डायवर्ट करपाक थिंगा कितलें काम केलां तें डायवर्ट करपाक ताचोय ताणें स्टेटस दिवपाक जाय आनी कितलें उदक थिंगा डायवर्ट जालां ताचोय आयज स्टेटस दिवपाक जाय. म्हादय बचावाचो फुडारी एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकारान म्हादय विशीं शक्य तितलो आदार करपाचें खंय उतर दिलां. आज जे आमी केलां that is one step ahead. We will take every baby step ahead. As I said, आमी टोटल डेटा एंड राजन बाब केरकरान आमकां क्लियर कट सांगला आपल्या कडेन कितें डेटा आसा तो आय एम विलिंग टू शेअर विथ यू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय विशयी केंद्रान केल्या ती गजाल चुकीची. गोंयचेर अन्याय जाला. DPRची NOC फाटीं घेवंक प्रधानमंत्र्या मेरेन पुराय यत्न करपाचे प्रदेश BJPचे कोर बसकेंत थारलां. गांवांतल्यान सयांची मोहीम दरेक पंचायतीचे थाराव पक्ष पावण्यारूय थाराव घेवन प्रधानमंत्र्याक धाडटले. विरोधी पक्ष खंय म्हादयचेर सिरियस ना BJPचो आरोप. आमकां गोंयची आमची अस्मिताय राखपाक जाय. गोंयचो आमचो स्वाभिमानाची लढाई आसा आनी ताका लागून ते जो निर्णय जालो तो निर्णय केंद्र सरकारान फाटीं घेवचो. हेका लागून तो जे रिझोल्युशन घेतिल्लें ते रिझोल्युशनाची कॉपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित शहाजी आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या पर्यंत तें रिझोल्युशन आमी पावप हें एक कन्क्लुजनाचेर आमी सगळे आयले. जो DPR सरकारान मंजूर केल्लो आसा तो इमिजिएटली विड्रॉ करचो. सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की सगळे ग्रामपंचायती ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच आसात, ज्या कॉर्पोरेशना भितर किंवा ज्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पॅनलां आसात, अशा सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की लोकल बॉडीचें रिझोल्युशन घेयात. कांय जाणांक सांगिल्लें की ईमेल धाडात आनी हें सगळें करता आसतना आमी अशें म्हणलां की सबंद गोंयभर सिग्नेचर कॅम्पेनूय आमी सुरू करतले. फाल्यां एका राज्याची मान्यता ना आनी आमी आमच्या जिवाचेर करतले अशें शक्य ना हें करप. कारण ह्याचो ट्रायब्युनलान सुद्दां एवॉर्ड करता आसतना दिता आसतना सुद्दां एलोकेशन त्याच पद्दतीन केल्लें आसा. एक आतां तेजेर आमी आमचें ऑब्जेक्शन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान फायल केलां. सो तिनी राज्यां जी आसा ती सुप्रीम कोर्टा मुखार आसात ह्या विशयाच्या संबंधान. सो ह्या राज्याची मान्यता ना म्हणून आमी फुडें वतले असो विशय जावंक शकना. कर्नाटकाक DPRाक दिल्ली NOC राज्यसभेचो अपमान खासदार लुईजीन सांगता. म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हेल्यार परिणामाचो अभ्यास करूंक जाय. तिनूय राज्यांचे सक्रिय सहभागान ठोस प्लान जाय. केंद्रान फुडलो स्टडी रिपोर्ट दिवंक नोटिफिकेशना वरवीं ऑगस्ट 2023 मेरेन प्रास दिला. अशें आसतना DPRाक केंद्रान NOC दिल्या ती खंय शॉकिंग. म्हादयच्या इश्यूचेर राज्यसभा खासदार लुईजीन फाल्यां रोवन राज्यसभेत जलशक्ती मंत्री बिश्वेश्वर तुडू म्हादय पात्रांतल्या कामा विशीं प्रश्न विचारिल्लो. गोंयचो 60% लोक म्हादयच्या उदकाचेर निंबून आसा म्हूण ताणें थंय मुद्दोय काडिल्लो. म्हादयच्या इश्यूचेर केंद्र सरकाराची कितें स्ट्रॅटेजी प्लान बी आसा काय म्हूण लुईजनाचो तेन्नाचो प्रश्न. ताचेर जलशक्ती मंत्र्यान जाप दिल्ली ती अशी. इंटरस्टेट रिव्हर डिस्प्यूट कायदो 1956 सकयल केंद्रान म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल नेमला. म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरत जाल्यार कितें जातलें ताचेर अभ्यास करूंक जाय. पर्यावरणाचे इश्यू उदका स्त्रोतांचेर जावपी परिणाम हांचेर संशोधन अभ्यास जाय. शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म एक्शन प्लान करपाक जाय. राज्यांच्या सक्रिय सहभागान उदका स्त्रोतांचे संवर्धनाक सर्वसमावेशक येवजण करूंक जाय. ते प्रमाण गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान तांचें म्हणणें मांडलां. केंद्रान फुडलो स्टडी रिपोर्ट फायल करूंक नोटिफिकेशना वरवीं ऑगस्ट 2023 मेरेन प्राज वाडयला. कर्नाटकाक DPRाक दिल्ली NOC राज्यसभेचो अपमान करपी. म्हादयच्या इश्यूचेर स्टडी रिपोर्ट दिवंक फुडल्या ऑगस्ट मेरेन प्राज आसतना आदींच DPRाक NOC दिवप सारकें न्ही म्हूण लुईजिनाचो आर्ग्युमेंट. This decision of the government of India is patently illegal. It is betrayal to the people of Goa, and it is a contempt of the Rajya Sabha. The reply given by the Honorable Minister of Jal Shakti is very clear. They said that they have asked
to study the matter regarding the implication of diversion of water from Mahadei basin to the Malaprabha basin. They had clearly given a time limit up to 20th of August 2023. We are still in January. So in spite of the assurances given in the Rajya Sabha, this DPR is shocking. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. कर्नाटकात वेंचणुकेक बीजेपी काँग्रेस दोनूय राष्ट्रीय पक्षांचो म्हादय अजेंडा. म्हादय प्रकल्प काँग्रेसीन हाडिल्लो. बीजेपीन आडमेळी हाडली म्हणून काँग्रेसीचो खासदार रणदीप सुरजेवाला हुबळी सभेत उलयला. कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेर येतनाच खंय 500 कोटी सँक्शन करून आडकल्लो म्हादय प्रकल्प चालीक लायतली. प्रकल्पाचेर 3000 कोटी मोडपाचे काँग्रेसीचे उतर. कर्नाटकात वेंचणुकेचे वारे. वेंचणूक तेंकता तसो हुबळी धारवाड वाठारांत म्हादयचो इशू तापता. बीजेपी सरकारान डीपीआराक एनओसी हाडली जाल्यार ते वटेन काँग्रेसीनूय हातांत कितें तरी आसचें म्हूण म्हादय प्रकल्पाचें श्रेय उखलूंक पेटला. हुबळीत जाल्ले सभेत राज्यसभा खासदार कर्नाटक काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज रणदीप सिंग सुरजेवालान म्हादय प्रकल्प काँग्रेसीन हाडिल्लो, बीजेपीन आडमेळी हाडली म्हूण दावो केलो. कांग्रेस पार्टी ने महादेव प्रोजेक्ट को कंसीव किया, बनाया, उसकी शुरुआत की. 2010 में महादेव वाटर ट्राइब्यूनल बनाया, पर उससे बहुत पहले 2002 में जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने महादेव प्रोजेक्ट को रोक दिया था, उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल को रोका था. ये वो कपटी लोग हैं, ये वो कपटी लोग हैं, ये वो धोखेबाज हैं जिन्होंने 2022 तक आज तक 8 साल में दिल्ली की सत्ता में रहते हुए न महादेव प्रोजेक्ट की शुरुआत की, न उसे पूरा किया. कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेर येतनाच 500 कोटी सँक्शन करून म्हादयचे आडकल्ले काम परत सुरू करतले. 3000 कोटी मोडून प्रकल्प तडीक लावपाचे उतर. कांग्रेस की अगली सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनेगी, कांग्रेस की अगली सरकार जो आपके आशीर्वाद से बेंगलोर की सत्ता में आएगी, उसकी पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर 500 करोड़ रुपया देकर हम महादेव प्रोजेक्ट को चालू कर देंगे और 3000 करोड़ रुपया देकर इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयचेर वर्सा भितर प्रकल्प उबो जाता. टेंडर घालून म्हयन्या भितर काम सुरू करता म्हणून कर्नाटकाचो WRD मंत्री बेळगांवां मिडिया कडेन उलयलो. म्हादयचेर कर्नाटकात राजकारण तापता. काँग्रेसीन म्हादय प्रकल्पाच्या कामाचे श्रेय उखल्ल्या उपरांत बीजेपीची वर्सा भितर प्रकल्प तडीक लावपाची भाशा. डीपीआराक केंद्राचो बावटो. तेन्ना गोंयचे खंय कोत ना. म्हादयचे उदक कर्नाटकात व्हरपाक बीजेपी काँग्रेस दोगूय पेटल्यात. काँग्रेसीन हुबळी महासभेत म्हादय प्रकल्पाचे श्रेय उखल्ले. ताचेर बीजेपीचो WRD मंत्री कर्जो म्हणटा वर्सा भितर प्रकल्प तडीक लायता. तो कितें उलयलो तें पळयात. वर्सा भितर म्हादय प्रकल्पाचें काम तडीक लायता. रोखडेच टेंडर फ्लोट करून म्हयन्या भितर काम सुरू करतले. आमी म्हादयचें काम करता तें पळोवन काँग्रेसीच्या पोटांत दुखता. केंद्रान डीपीआराक मान्यताय दिल्या म्हणजे तांणी काम फुडें व्हरूंक बावटो दाखयला. हांगासरल्या लोकांची पिवपाच्या उदकाची गरज केंद्राकूय कळ्ळ्या. पत्रकारांनी गोंया विशीं विचारले. केंद्रान परमिशन दिलां तेन्ना आनीक कोणाक विचारपाची गरज ना म्हूण मंत्र्याची जाप. कोणाची हरकत आसल्यार ते खंय सुप्रीम कोर्टात पळोवया, थंय न्याय आमकांच मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय कर्नाटकाक विकपाचें कारस्थान चल्लां. तातूंत बीजेपी आनी काँग्रेसी बरोबर गोवा फॉरवर्डूय घुस्पला. आरजी आक्रमक. बीजेपी बरोबर काँग्रेसूय कर्नाटकात जाहीरनाम्यांनी म्हादयची आश्वासनां दिता. तेच काँग्रेसीची गोंयांत जागराची नाटकां. विजय काँग्रेसी बरोबर असल्या फटींग पार्टी बरोबर खंय आरजी ना. आरजी म्हादयचेर व्हायट पेपर मागता. युनायटेड अपोजिशनांतल्यान खंय आरजी कडेक. MLAची CMान मिटींग आपयल्ली तेच्या पयलू हांवें कन्विन्स करपाक तांकां सगळ्यांक सांगलें की हावस कमिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी ही कमिटी फॉर्म जावपाक जाय, कारण हेजेर सगळी स्टडीज जावं रिपोर्ट्स ज्यो आसा त्यो मन्सून सेशनान टेबल जावपाक जाय, जावं व्हायट पेपर आसा तो टेबल जावचो म्हणून. काँग्रेसीची गोंयांत जागर आनी विरोधाची भाशा. कर्नाटकाच्या वेंचणुकेत जाहीरनाम्यांनी म्हादयचेर आश्वासनां असल्या फटींग पक्षा बरोबर खंय आरजी ना. जर तो भारत जोडो यात्राक जर काँग्रेसी वांगडा गेल्लो जाल्यार काँग्रेस हांगा बोबो मारून सांगता की हांगा आमी म्हादय आसा ती कर्नाटकान व्हरतले म्हणून.
जाल्यार हो तेच काँग्रेसी मेळून थंयसर भारत जोडो यात्रा कसली करता? ही सगळी सेटिंगां चल्ल्या गोंय विकपाचें. पॉलिटिकल नॅशनल पार्टी लेवलाचेर पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा तांकां तेंच्यांनी बेनिफीट करपाची ही सगळी नाटकां चल्ल्या. हेतून BJP, काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड कित्याक गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट काय तेचें अस्तित्व ना, ताका खंयच्या तरी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो हात धरप भारत जोडो हें सगळें ताका करचेंच पडटलें. सो ताका लागून ते सांगता तशें हो वागता. म्हणून तुमी पळयतात ऑपोजिशन लिडराच्या एका सुद्दां तो ऑपोजिशन लिडराक उलोवपाक दिना, तो आपूण उलयता. सो हें सगळें थारलेलें आसा, हें सेटींग जाल्लें आहा. हेंच्यांनी कितलेय प्रेस कॉन्फरन्स घेवनी, कितेंय करुनी, ह्या काँग्रेसचो म्हादय जागोर जो आसा तो भायर काडपाक आमी तयार आसा. ह्या काँग्रेसची ह्या विजय सरदेची नाटकां आसा ती भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी जी आम आदमी पार्टी रिसंटली जी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जाल्या तो आपलो बेनिफीट कसो कर्नाटकांत पळयता तें भायर काडपाक आमी तयार आसा. हो श्रीपाद नायक जो रिजायन करपाचे गजाली सांगता, ह्या श्रीपाद नायका कडेन तो DPR बींग युनियन मिनिस्टर कित्याक पावोंक ना? हो श्रीपाद नायक जर तेज्या कडेन DPR सादो पावना जाल्यार श्रीपाद नायकाची लायकी कितें आसा ह्या BJPन? हांकां जेंकां आमी निवडून हाडटात गोंय प्रोटेक्ट करपाक, आमच्या गोंयच्या आवयक वाचोवपाक, आमच्या गोंयकारांक वाचोवपाक तुमकां व्हरोन थंय पार्लिमेंटान व्हरोन सोडला आमी आवाज करपाक, जाल्यार हांकां थंयसर मातसो सुद्दां व्हॅल्यू कित्याक ना? हांच्या कडेन अजून पर्यंत DPR कित्याक पावोंक ना? प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. जमीन बळकावपाच्या केशीत SITन आदी धरिल्ले आरोपी राजकुमार मैथी आणि रॉयसन रॉड्रिग्स दोगूय आतां हे केशीत माफीचे साक्षीदार जातले. SIT आणि कोर्टाची सुत्रां सांगता ते प्रमाण म्हापशा न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार दोगांनी आपापली जबानी दिल्या. SIT कडेन जमीन बळकावपाच्यो 45 केशी आयल्यात. 24 आरोपी, सगळे जामिनार. जमनीची मालकी जाग्यार घालूंक सरकारान आयोगूय नेमला. सरकाराच्या टॅक्सी कावंटराच्या उतराचेर पेडणेचे टॅक्सीवाले सातिस्वेत ना. आंदोलन दुसऱ्या दिसाय चालू. आमदार सरकाराक खंय पात येवपाचें ना. इतल्या मजगती मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कदंबाची इलेक्ट्रीक बस सर्व्हिस सुरू जाता. कदंबान विमानतळा वयल्यान वेगवेगळ्या सुवातींनी बसीचे शेड्यूल आनी तिकेट जाहीर केली. बिरेस्तार सावन मोपा नागरी विमान येरादारी सुरू. ह्या गव्हर्मेंटाचेर या तुमच्या आमदाराचेर केन्नाच ट्रस्ट करूं नाका. कित्याक 5 तारखेक फ्लायट येता. 5 तारखेक फ्लायट येता म्हणून हो सगळें कितें जें आसा पळय न्ही रे, 5 तारीख तुमी एकदांचेर ते फ्लायटाक टॅक्सी घालपाच्यो, तांकां जाग्यार डेस्टिनेशनाचेर व्हरून सोडपाच्यो आनी मागीर आसा तसो काबार. बट हें जावपाक दिवपाक जायना. आयज जर आमी खंय तरी फाटीं सरता जाल्यार हे सदांच आमकां फाटींत आनी बॅक स्टेपूच काडून दवरतले. सो गव्हर्मेंटा कडेन आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव सगळ्या गोंयकाराच्या वतीन मागता, जे हे पेडण्याकार, जे आमी टॅक्सीकार जे मागता, चड कांय मागना, आमी तुमचे कडेन हफ्तो मागिना, आमी तुजे कडेन पयसो मागना, स्वता जोडून स्वता खावंक सोदता, ते तरी दियात. ब्रेस्तारासान मोपा नागरी विमान येरादारी सुरू जाता. कनेक्टिव्हिटी बस ट्रान्सपोर्टूय तयार. मोपासान कदंबाच्या इलेक्ट्रीक बसींचे शेड्यूल जारी. ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर आमी आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस आसा त्यो ऑपरेट करतले. मोपा एअरपोर्टाच्या एडमिनिस्ट्रेशनान आमकां रिपोर्ट दिला की पयले दिसा 11 ते 12 फ्लायट्स अरायव जातल्यो आनी तितक्यो डिपार्चर जातल्यो परत. पयली फ्लायट आसा ती 9 येतली. सो त्या प्रमाणे आमी आमचे जे ऑपरेशनल शेड्यूल आसा ते हे केल्ले आसा आनी ऑर्गनायज केल्ले आसा. आनी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान पयले जो डिपार्चर आसा तो आमी 9:30 सोडटले, म्हणजे पयली फ्लायट आयली ती. आनी ताजे नंतर 9:30 नंतर आमचे प्रत्येक एक वरान आमी थंय शेड्यूल आसा ते चालू दवरतले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमनी आनी चेतन गवस. सनबर्न एडियमान वागातोर आवाजाच्या प्रदूषणाचे नेम मोडले. आवाज मर्यादित डेसिबलाच्या पार म्हणून नोंद. तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली ना म्हणून हायकोर्टाची मंडळाचेर बडी. सनबर्ना आड कारवाय सुरू करची म्हणून मंडळाक निर्देश. 23 जानेर मेरेन फुडले सुनावणेच्या आदी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी हणजून पुलिसाकडच्यान हायकोर्टान कारवाये विशीं लेखी जाप मागल्या. जाणट्या ड्रायव्हरा खातीर मिरामारच्या रोटरी क्लबाचे ई-स्टिकर संकल्पनेक अधिकृत कशी मान्यताय दिवं येता तें पळयता म्हणून येरादारी मंत्री माविन उलयला. रोटरी क्लबान जाणट्या ड्रायव्हरांच्या गाडयांचेर लावंक तयार केल्ल्या ई-स्टिकराचें माविनान वास्को लॉन्चिंग केलें. लर्निंगवाल्यांक L लोगो लावचो पडटा तसो जाणट्यांक ई-स्टिकर. बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में ये फैल गया.
ये जरूरी तो सबसे बड़ी बात है, जब एल्डरली ड्राइव करता है तो उसका एटीट्यूड एक अलग होता है, धीरे धीरे एक साइड से चलता है, पर पीछे से जो लोग आते हैं जब वो तो हॉर्न बजाते रहेंगे और आप थोड़ा, अभी हमें भी तो साइड देने के लिए सोचना पड़ता है, तो कई बार मैंने खुद नोटिस किया हूँ कि वो आके साइड में आके अब्यूज करना शुरू करते हैं। We wish E to have its own standing on the streets, and every teenager and everybody who is driving on the roads knows that there's a senior citizen behind the wheels. They should leave them on their track. Tomorrow when this E is seen, I want to make it in fact mandatory. I will see how I can get it officially inside, where elderly people putting this sticker will be respected by others. They will know somebody old is driving that car, so they will not go and honk and try to make him speed up and go and have an accident or all those sorts of things what happen. So this is going to create a new awareness on the roads. खोबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.